आयतार 20 एप्रिल 2025 पास्काची परब मुखेल वोड ताणें पडलें आनी बावार दवरलो नियाळाक आदार ओ क्रिस्ती एक फामील अडचणेंत सांपडलेली ती पळोवन तांच्या क्रिस्ती शेजाऱ्यांनी तांकां रेतीराक आमंत्रण दिलें. तांकां क्रिस्ती धर्माची कांयच वळख नासली. रेतीराच्या शेवटाक पाद्रीन पवित्र साक्रामेंत घेवन लोकां मदें वचून आशिर्वाद दिलो. निमाणें गायन चलतना एक दादलो पाद्रीशी वचून व्हडल्यान देवाक आर्गां दिवंक लागलो. 3 वर्सां तो आरेन दल्लोलो आसलो आनी ह्या मागण्या वरवीं ताचो दल्लोलो हात आनी पांय सुटलो. हें अजाप पळोवन ओ क्रिस्ती कुटुंबान जेजूचेर बावार धरून घरा वेतना जेजू आमची काकूट कर म्हूण मागत रावली. दुसऱ्या दिसा जो मनीस तांकां 20 लाख दिवंक नेगार वेतालो तो 10 लाख तांच्या हातान दिवन उरलोलें मागीर दिता म्हूण सांगूंक लागलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आदीं सांगलोल्या प्रमाणें तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो हो उगडास येवन आनी जेजूच्या फोंडार आसलेल्यो वस्तू पळोवन जुवांवचो भावार्थ गोट जाता. आमीन जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर बावार धरून जुवांव शुभ वर्तमान 3 चिटी आनी प्रकाशनी बरोवन दवरता. बावार्थ विकतो घेवंक जायना. तो मनशाच्या काळजांत तशेंच मनांत किर्लूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तीं स्वता आनी संवसारांत घडलेल्यो विचित्र घडण्यो आमचो बावार्थ गोट करता. दर दिसाक अवताराचेर आजीर जातल्या जिवन जेजूचेर बावार धरून जिवंक वावरुया. म्हजो थाराव जेजू देवाचो पुनर्जीवन जाला. होच म्हजो बावार्थ जिवंक आनी परगटूंक वावूंक दिलें.